राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनच्या वतीने हांगा आमी आंदोलनाचें आयोजन केलेलें आसा। तर समानसूत्री कार्यक्रम अंतर्गत भारतभर महिन्याच्या एक रविवारी सगळी ठिकाणी अशी आंदोलनं जाता। तर तशेंच आज गोंयांत आंदोलन आमी आयोजन केलेलें आसा। तर आजचे विषय आसा, एक तर स्थानिक विषय म्हणजे की वास्को डगामाचें नांव आसा ते बदलून संभाजीनगर करचें, अशी एक मागणी आमची आंदोलनाक आसा। तशेंच दुसरी मागणी म्हणजे जुजे फिलिप डिसूजा आणि सावरकरा विशीं जे अपमानकारक वक्तव्य केलां ताजो आमी हांगा जाहीर निशेध करता। ते लोकप्रतिनिधीक देशाचो इतिहास खबर ना, तर ते देशाक रावपाक ताका अजिबात कांयच अधिकार ना। आमी ह्या आंदोलनातून ताजो निशेध करता। बाकीचे दोन विषय जे राष्ट्रीय विषय आसा तांचे पैकी एक विषय म्हणजे की काश्मीरातले हिंदू पंडित जे विस्थापित जाल्ले आणि तांकां केंद्र शासनान पदून काश्मीर म्हणून एक क्षेत्र जे निवडून दिल्लें, तर तांचें थंय परत प्रस्थापन करचें, ही आमची आंदोलनातून मागणी आसा। तशेंच दुसरो राष्ट्रीय विषय म्हणजे पश्चिम बंगाल मालदा हांगा धर्मांत मुसलमानांनी हिंदूंचेर मोठ्या प्रमाणात हल्लो करून म्हणजे मालमत्ताची नामसूद केल्ली आसा, हिंदूक मारहाण केली आसा आणि ममता बॅनर्जीच्या सरकारांनी मुखसंमती दिवन हांकां धर्मांत मुसलमानाक पाठिंबो दिल्लो आसा। तर आमी ह्या गोष्टींचो निशेध करता आणि केंद्र सरकारा कडेन मागणी करता की ताणें त्वरित कार्यवाही करची ह्या धर्मांधा विरुद्ध, आणि तशेंच ह्या दंगलाची न्यायालयीन चौकशी जावची। शेवटचोच विषय हांगाचो म्हणजे बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी काल पयर असेंब्लीन वक्तव्य केलें की पोर्तुगालान गोंयकारांची क्षमा मागची, म्हणजे तांच्या राजवटात जे कितें गोंयकारांचेर अत्याचार केल्ले, तर आमी ताचें अभिनंदन करता। आनी ह्याच्या फुडें आमी लोकप्रतिनिधी कडेन मागणी करता की जेन्ना हांगा आंतोनियो कॉस्ताक सन्मानाच्या निमित्ताने गोवा सरकार आपयतली, तर आमच्या लोकप्रतिनिधीन तांचे कडेन इन्क्विजिशन म्हणजे जे हिंदूंचो धार्मीक छळ केल्लो, तर ताचे विशीं माफी मागची, अशी आमची अपेक्षा आसा।